फॉरवर्डा तर्फे बाब रुनाल हांच्या नेतृत्वा सकल हांगा एक डेलिगेशन म्हणजे प्रत्येक इंजिनियरिंग कॉलेजचे भुरगे 2-2, 3-3 भुरगे हांगा आयिल्ले विथ रिगार्ड्स टू कंडक्टिंग ऑफ ऑफलायन एग्जामिनेशन बाय द युनिवर्सिटी. सो हाजेर इन डिटेल तुमकां एकेडमिक सेक्रेटरी जो GECचो तो तुमकां ब्रीफ करतलो. मागीर हांव उलयतां. नाव सांग बोली. म्हजें नांव शांतन कोलकर. हांव एक्स एकेडमिक सेक्रेटरी गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग. हांगा आमी आज सगळ्या कॉलेजींतल्यान इंजिनियरिंगाचे तशेंच भायल्या दुसऱ्या कॉलेजींतलेय भुरगे हांगा आयिल्ले आसा. आमचे थोडेच डिमांड आसा की ऑफलायन एग्जामिनेशन कंडक्ट करपाचें जे चिंतलां गोवा युनिवर्सिटीन तो डिसिजन तांणी फाटीं घेवचो आनी आमची एग्जाम जी आसा ती ऑनलायन फॉर्मेटान कंडक्ट करची. एक तर म्हणल्यार भुरगे जे ट्रॅव्हल करतले इंटर स्टेट गोंयान ऑर भायल्यान जे भुरगे येतले तांकां क्वॉरंटायन पिरियड म्हणटा तो दिल्लो ना सध्या तरी. टेस्ट विदावट टेस्ट ते येतले आन्सर करतले वतले. हांगा पॉझिटिव्ह जातले गोंयचे भुरगे फर्स्ट म्हणल्यार. सेकंडली जर एग्जाम आन्सर करतना एकटो भुरगो पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार ताजे बाकीचे पेपरांचे कितें हे तांचो एक फर्म आमकां आन्सर जाय की हे कितें तांणी चिंतलां तें. फुडलें पळोवपाक गेल्यार जर आमी भुरगे आसा फायनल इयराचे आमचे आवय बापूय आसता ते 55 to 65 एज ग्रुपान आसतात जे स्वताच भायर बी सरना घरांतल्यान बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ दीस व्हायरस. बट आमी जर फाल्यां एग्जाम आन्सर करपाक गेले आमी ते पॉझिटिव्ह जाले वील बी असिम्टमॅटीक आमकां त्रास जावपाना काय. बट त्रास कोणा जातलो घरा जे जाणटे आसा तांकां त्रास जातलो आनी हो त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमी फुडाकार घेतला की सगळ्या भुरग्यांच्या एग्जामी ज्यो आसा त्यो ऑनलायन फॉर्मेटानूच कंडक्ट करपाच्यो.